13 वर्सां जर पळयत जाल्यार भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आसा आनी लोकांले जर जनमत आसा की विरोधी पक्षान सगळ्यान एकठांय येवपाक जाय आनी एकठांय येणारी निवडणूक जी आसा 2027 ती सगळ्यांनी एकठांय येवन ती लडपाक जाय. म्हणजे अशा वेळाचेर लोकांले जनमताचो आदर करून आमचे पक्षाचे फुडारी जो ऑपोजिशना भितर सिनियर मोस्ट आसा म्हणजे 3 फावटी निवडून ताजें कर्तव्य जाता आनी ताची जापसालदारकी जाता की सगळ्यांक एकठांय हाडपाचो आनी येणारी निवडणुकीक लडपाची. आमचे पद्दतीन आमी प्रयत्न करतात आनी आमी केलाय बी, एक पावल मारलाय बी. आनी वारंवार आमचे पक्षाचे अध्यक्ष भौमान्य विजय सरदेसाय हाणें सांगलां की 2027 एकठांय येवपा खातीर आपूण कितेंय सॅक्रिफायस करपाक तयार आसा. हें वारंवार ताणें आपल्या विधानांतल्यान स्पश्ट केलां. ताजोच एक प्रयत्न म्हणून एक पावल आमी त्या दीस मारलें. हय, 3-4 राजकारणी एका स्टेजीर जे नरकासुराचें कॉम्पिटिशन आसा किंवा फुटबॉल कॉम्पिटिशन आसा किंवा नाटकाची स्पर्धा आसा ताजेर उबे रावन एक हात धरून फोटो काडला म्हणून तें अलायन्स जायना. Alliance is a serious business and I think Goa Forward and Congress Party should take it seriously. आणि if they had जाल्यार तांचो सोशल मिडिया इन्चार्ज काँग्रेसीचो आज म्हणचो नाशिल्लो की अलायन्स अजून जावंक ना, सगळ्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी काम करचें, जेन्ना जातलें तेन्ना पळोवया म्हणून. सो ऑलरेडी दे हॅव सीम टू हॅव नॉट अटॅच देमसेल्फ टू द अलायन्स. पूण जालो सुद्दां जाल्यार इज दीस अलायन्स एन अलायन्स ऑफ प्रिन्सिपल्स? It is definitely not. I am not saying that. I'm saying that it is not even an alliance of convenience. It is a clear alliance of survival. आज गोवा फॉरवर्ड पार्टी आणि काँग्रेस पार्टी तांचे स्वताचे अस्तित्व धोक्यान आसा. आनी सांगता तुमकां कित्याक ते गोवा फॉरवर्ड जाके 3 MLA आशिल्ले आनी जे सत्तेन पावले, आज लोकांनी ती गद्दारी आवडूंक ना म्हणून तांकां एक आमदाराचेर सोडून दिल्लो आसा. आनी दॅट MLA is fighting in a prestige seat for the BJP. आमी याद दवरूंक जाय की बाब विजय सरदेसाय always wins with 1 to 1,500 votes. 2027 he is going to go against the president of Bharatiya Janata Party. म्हणून ताका घाम सुटला. That is why he is looking for alliance for his own political survival.